खासदार विनय तेंडुलकराच्या जिवनाचेर गोंयचो पत्रकार तशेंच साहित्यीक संजीव वेरेकारान बरयल्ले धाबाळ ते दिल्ली ह्या पुस्तकाचो विमोचन सुवाळो येता त्या 8 ऑक्टोबराक पणजेन इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरांत जातलो। पुस्तकाच्या विमोचन सुवाळ्याक लोकांनी हजर रावचें अशें आयोजन समितीचो वांगडी कांता गावडेन सांगला। खासदार विनय तेंडुलकर हांच्या जिवनाचेर आधारीत तांची जिवनकथा सांगपी एक पुस्तक गोंयचे ज्येष्ठ कवी आनी लेखक श्री संजूबाब वेरेकार हांच्या लेखणींतल्यान हें पुस्तक तयार जालां आनी ते पुस्तकाचो विमोचन सुवाळो हे दिसा हांगा साजरो जातलो। विनय बाब तेंडुलकर हें एक अशें व्यक्तिमत्व सांगे तालुक्यांतल्या अत्यंत ग्रामीण आनी रानांनी अशें भरिल्ल्या दाबाळ गांवांत तांचो जल्म जालो। ल्हानपण आनी तांचें भुरगेपण अत्यंत कश्टमय अशें गेलें, पूण भुरगेपणाच्यानूच एक जिद्दी स्वभाव आनी सातत्यान मुखार वचपाचो हावेस मनान बाळगून विनय बाब तेंडुलकर हांणी जिवना कडेन एक सकारात्मक दृश्टिकोणांतल्यान पळयलें आनी आज गोंयच्या तशेंच सबंद भारत देशाच्या एक राजकीय मळार ते सतत फुडें फुडें वचत आसा। राजकीय मळार वावरचे पयलीं अनेक सामाजीक उपक्रमांच्यान तांचें व्यक्तिमत्व घडलें। भुरगेपणान एक बरें शिकपी एक हरहुन्नरी अशे विद्यार्थी दाबाळ गांवांच्यान ते तयार जाले आनी आपल्या तरुणपणान अनेक सामाजीक आनी सांस्कृतीक उपक्रमांच्या माध्यमांतल्यान ते मुखार वचत गेले आनी अचकीत राजकीय मळार तांचो उदय जालो। ते नामनेचे लेखक संजीवबाब वेरेकार हांचे कडेन आमी विनंती केली की तुमीच हें तांचें एक लिखाण करपाचें आनी संजीवबाब व्हड मनान आमच्या आग्रह तांणी मानून घेतलो आनी वट्ट जवळ जवळ 112 पानांचें एक चरित्रात्मक अशें पुस्तक संजीवबाबान आपल्या लेखणींतल्यान तयार केल्लें आसा। सगळे गोंयचे जनतेक आनी सगळ्या साहित्य मोग्यांक विनय बाबांच्या सगळ्या इश्ट मित्रांक तेंच्या मोग्यांक तेंचे कडच्यान जाणी प्रेरणा घेवन आपलें आयुश्य फुडें बरें करपाचे प्रयत्न केल्ले आसा अशें सगळे तेंच्या मित्रांक आनी सगळे गोंयच्या जनतेक हांव एक नमळायेचें आव्हान करतां, एक आमंत्रण दितां की येता त्या सोमार 8 ऑक्टोबर 2018 ह्या दिसा सांजे वेळच्या 4:30 वरांचेर तांणी इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा मुख्य सभाघर पणजे हांगा मुजरत येवचें ह्या पुस्तक विमोचनाच्या सुवाळ्याक। ह्या सुवाळ्याक आमी खासा निमंत्रीत केल्ले आसा ते म्हणल्यार गोंयचीं अशीं नामनेचीं 2 व्यक्तिमत्वां आमच्या ह्या दबाज्याचे मुखेल सोयरे जावन आसात। पद्मश्री सुरेशबाब आमोणकर जे एक गोंयचे सारके आदरणीय अशें व्यक्तिमत्व साहित्यीक मळार जाणी खूब वावर केल्लो आसा अशें पद्मश्री सुरेशबाब आमोणकर ह्या दबाज्याचे मुख्य सोयरे आसतले आनी गोंयचे सामाजीक तशेंच राजकीय मळार नामनो जोडिल्ल्यो आनी अनेक सामाजीक उपक्रमांतल्यान गोंयचे जनतेक आपली खासा वळख करून दिल्ल्यो आदल्यो मंत्री सौ निर्मलाताई सावंत ह्या दबाज्याच्यो यजमान आसतल्यो आनी तांच्या उपस्थितीन हो कार्यक्रम हांगा साजरो जातलो।